Swadi Sakramenta Kaltya Yavedara Ravla Yera Snara Bapa Shakuvaya Some Ubatare Kalza Amchi Bhetaita Gayana Swadi Sakramenta Swadi Sakramenta Swadi Sakramenta Amta Balsa Braula Yuti Deus Savkasai Amchi Bukha Pustai Tuche Sashina Yeta Amchi Kun Bezarai Sandam Swadi Sakramenta Swadi Sakramenta Swadi Sakramenta Vada Gamso Krishe Vada Ramodlo Rakta Tuam Sode Usa Buldarian Poin Gata Tuche Somya Patyem Rautam Swati Sakramenta Swati Sakramenta Swati Sakramenta Eko Rupunyache Purpa Vatyak Diste Uka Molde Vache Paka Kirtuja Saryache Amchi Jini Santo Sauche Swati Sakramenta Swati Sakramenta Swati Sakramenta Swati Sakramenta Hırkan tuka sumiyan Jesu Hırkan tuka sumiyan Jesu Hoglap tuka sumiyan Jesu Hoglap tuka sumiyan Jesu Stuti tuka sumiyan Jesu Stuti tuka sumiyan Jesu Aradan tuka sumiyan Jesu Aradan tuka sumiyan Jesu Vandan tuka sumiyan Jesu Vandan tuka sumiyan Jesu Jai Jai tuka sumiyan Jesu Jai Jai
तुका सुमियान जेजू होसान्ना तुका सुमियान जेजू Hosanna tuka sumiyan Jesu. वाकडणी तुका सुमियान जेजू Wakani tuka sumiyan Jesu. मान तुका सुमियान जेजू Man tuka sumiyan Jesu. महिमा तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू Vandan tuka sumiyan Jesu. होगोळसितांव तुका सुमियान जेजू Pogol sitang tuka sumiyan Jesu. वर्णितांव तुका सुमियान जेजू Vanditang tuka sumiyan Jesu. आराधान तुका सुमियान जेजू Aradan tuka sumiyan Jesu. आराधान तुका सुमियान जेजू Aradan tuka sumiyan Jesu. हालेलुया 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 मोगळा बापा या आराधना मुखांतर तुझ्या पुताची स्तुती करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्याव स्वादीक सक्रामेंता थ करोस्सू हजाराच्या आमच्या मोगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिताव तुजो आमी उपकार बोडताव तुजी आमी स्तुती करताव या मंगळाराच्या बागी दिसा तुवें परत या पुंतळार आमकां एक कुटाम कशें सांगात हाडिल्ल्या खातीर तुजो आमी उपकार बोडताव तुजे कुशे प्रमाणे जिवोवंक आमकां तुजो आदार लाभय हो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंचो आमच्या आत्मीक जिविताक आदार असो जावन दी आमची जिणी आनीकी बरी करूंक आमी करचें आराधन आमकां आज उपकाराचें जावन दी आमच्या सांगाता तूं राव आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तूं जाणाय तें सगळें तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी हें मागणें आमी करताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाच्या न्हू सोमयाचें आराधन करूंक आमी सांगाता मेळिल्लीं किर्तन 138 हाचीं उतरां ह्या घडये आमी आयकोवया दाविदाचें किर्तन म्हूण नांव हाडिल्लें 138 किर्तनांत दावीद रायान देवाची स्तुती केली आनी आज हांव आनी तुमी हांगासर सांगाता मेळिल्लीं त्याच जेजूची स्तुती करूंक आमी अत्रे घेवया आमच्या काळजांत धांवन देवाची जेजूची स्तुती आमी करया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या दुतां मुखार तुजी स्तुती हांव गायतां तुज्या दुतां मुखार तुजी स्तुती हांव गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां हांव सरपडतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टाम प्रास तुवें वर्तें केलां सक्रां प्रास तुवें वर्तें केलां हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें आनी म्हज्या आत्म्याक तुवें धैर्य दिलें संवसाराचे सर राय संवसाराचे सर राय तुजी स्तुती करूं तुजी स्तुती करूं कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकल्यांत त्या तुज्या तोंडांतली उतरां ताणें आयकल्यान सर्वेस्पराच्या वाटां विशीं तें गायन करूं सरस्पराच्या वाटा विशीं तें गायन करूं कित्याक करीस वर्ती सर्वेस्पराची महिमा कित्याक करीस वर्ते सरस्पराची महिमा वय सर्वेस्पर भोव वर्तो वय सरस्पर भोव वर्थ तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता तरी कालत्यांचे तो नदर घालता आनी गर्व्यांक पयसतावन वळखता आनी गरव्यांक पयसतावन वळखता विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारी विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारे तूं म्हजो जीव सांबाळताय तूं म्हजो जीव सांबाळताय म्हजे रागान जळतेल्या म्हज्या दुस्मानांचेर म्हजे रागान जलतेल्या म्हज्या दुश्मनाचेर तुजो हात तूं उबारताय तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता तुजो उजवा हात म्हाका निवारता सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो सरस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो सर्वेस्परा तुजो मोग सासणाक ताकता सरस्परा तुजो मोग ससनाक तकता तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडिनाका तुज्या हाताचें काम अर्द्या सोडिनाका अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गान तुका सुमयान जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाच्या न्हू आमी जेजूची कितली स्तुती केल्यार उणींच ह्या बागी दिसा परत सोमयानंद आमकां एक वर्तें बाग फावो केलां ताच्या पांया मुळांत बसून ताची स्तुती करचें मोरयेन जेजूची स्तुती केली
आपल्या सगळ्या काळजान जेजूची तिणें स्तुती केली. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हूण तिणें सांगलें. कालच्या दिसा रोजार मायेचें फेस्त आमी संभ्रमलें आनी हो सगळो म्हयनो रोजार मायेक आमी समर्पून दिला. रोजारीचें भक्तीपण, तेर्साचें भक्तीपण आमकां हर एकल्याक मोगाचें त्या मुखांत्र मोरयेन देवाची महिमा वाखाणली. आमी हर एक दिसा म्हणटोचो तेर्स आमकां ही जेजूच्या सोडवणीच्या मिस्तेरांत वांटेली करता म्हणलें आमी समजून काण घेवया. मोरये बरी आमी दिसान दीस जेजू सांगाता रावून जेजूची स्तुती करूंक, जेजू तुजी खुशी जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. सांता भक्तांनी जेजूची स्तुती केली, जेजूच्या वाटेन ते चल्ले, देखून आज ते सर्गींच्या रासांत आसात. आमी जर हर एका दिसा हर एक घडये जेजू खातीर जियेताव, जेजूच्या मना खातीर ताच्या नांवा खातीर ह्या संवसारांत आमी आसाव जाल्यार आमी एक दीस हो संवसार संपल्या उपरांत आमकां ही सर्गींचें राज फावो जातलें. असली कृपा जेजू तावन आमी मागोवन घेवया. तसो आमचो जेजू अपरिमीत मोगान भरुल्लो आमची सदांच तो जतन करता. त्या सुसोम्याक संपूर्ण काळजान आनी मनान आमी अर्गां दिवन गावया गीत अर्गां दितलो. तुमच्या व्हडल्या बुकांनी पान 18 आमी सोमेस्तांनी उबे रावचें आनी संपूर्ण काळजान सोमयाची स्तुती करची. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो, तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो, तुझे नांव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या बोळान चलतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटच तुका हांव
हरगां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटाना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिनी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी हरगां दितलो सोमयाक हरगां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तसो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी हरगां दितलो सोमयाक हरगां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरगां दितलो सोमयाक हरगां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू जय जय तुका सोमया जेजू होसाना तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 देखन बसा मोगाच्या नो सोमयाची स्तुती आमी करनासाव सोमयाची स्तुती केल्ल्यांत आमकां संतोष मेळटा सोमयाची स्तुती केल्ल्यांत आमचें जिवीत आनिकी संतोषाचें जाता देखून मोरये मायेचें जिवीत संतोषाचें जालें सांता भक्तांचें जिवीत संतोषाचें जालें दावीद रायाचें जिवीत ताच्या कश्टा मदीं देवाक ताणें उलो मारलो पातकान पडल्या वेळार समेत दावीद रायान देवाक उलो मारलो देवा म्हजी काकुळट कर म्हाका बक्षी अशें ताणें मागलें आनी देवान ताका आसा तशें स्विकार केलो आमच्याय जिवितांत केदाळा हांव आनी तुमी आमकां आपयल्ल्या त्या देवाक आदार मागताव ताची स्तुती करताव ताच्या सांगातपणान जियोंक आमी आशेताव आमची जिणी सांता भक्तां बरींच जाता आमची जिणी मोरये माये बरी जाता आनी आमची जिणी आमच्या पात्रोन सांता बरी जाता तर एका दिसा आमी दिसपडटें सोमयाची स्तुती करूंक सोमयाचो आदार मागोवंक आमच्या जिविताच्या एका घडितांनी सोमयाक अर्गां दिवंक आमी प्रयत्न करीत जाय चड आनी चड आमी अर्गां दिल्ल्या वेळार जेजूक आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचें जिवीत सगळें बदलता कित्याक सांत पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5:17 आमकां सांगता जो एकलो क्रिस्तांत जियेता जाल्यार तो नवी रचना जाता वन हू इज इन क्रायस्ट इज अ न्यू क्रिएशन देखून आमी नवी मनशां जावंक न्हय एका मंगळारा ती सांगा आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता सोमयातावन उपकार मेळिल्लीं आमी आमच्या पात्रोन संताच्या वसती मुखांतर उपकार मेळिल्लीं आमी सगळीं एका मंगळारा दीस व्हडा उर्बेन मोगान आमचो थोडो वेळ सोमया सांगाता करसूंक येता जाल्यार आनी तूं जायतें बरेंपण म्हाका आनी तुमकां मेळटा देखून आमी सदांच विश्वासपणान सोमयाक उलो मारूंक प्रयत्न करया आमचो सोमी आमचे तावन पयस ना आमच्या सांगातच आसा एका उंड्या रुपार ताचें दर्शन तो आमकां दिते आसा ह्या उंड्या रुपार तो खरोच हजर आसा एका मिसाच्या पवित्र बलिदानांत थंयसर उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगात बदलता आनी आमी त्याच जेजूक येवकारिस्तांत स्विकार करता तस्सो जेजू येवकारिस्तांतलो आमच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत आमकां सांगात तो दिता मात्र न्हय आमच्या मरणा उपरांतय ताका रूप पळोवंक हांव आनी तुमी आमकां साध्य जाता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो असली कुरपेची जिणी ह्या संवसारांत जियोवच्याक आमी प्रयत्न करया असली कुरपेची जिणी म्हाका आनी तुमकां जियोवंक अडकळ जावन आसा आमचें थंय आसचें तें पाताक देखूनच वांजेलिस्त आमकां सांगतात जेजू सर संगतीनी आमच्या गतीन जियेलो पाताक एक सांडून हेर सर संगतीनी तो आमच्या गतीन ते जियेलो सगळ्यांक बरें करीत तो गेलो देवाच्या काकुळटीचो अनुभव जेजू तावन ताच्या लोकांक फावो जालो आनी तस्सो जेजू आज ह्या साक्रामेंता मुखांतर ताची भरपूर काकुळट आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर ओतून आसा ताच्या कुरपेची जर
आमच्या काळजांनी ती वाळोवन दी. ताच्या आमोलीक रक्तान तो जेजू आमकां पवित्र करून दी म्हूण विशेष रितीन आमी मागया. ह्या घडये एक घडी बरी आमच्या जिविताचें उणेंपण आमी वळखूंक प्रयत्न करया. आमी हर एकलीं जेजू मुखार पातकी, कोण पातकी म्हूण वळखून घेता देवा मुखार या जेजू मुखार ताच्या जिविताची बदलावण त्या घडयेंत तावन आराम जाता. पूण कोण आपणाच्या पाताक रडोंक तयार ना तो आनीकी जेजूच्या कुरपेक लागीं येवंक बी येता म्हूण सांगयत. देखून आमी आमकांच जेजूच्या कुरपेक वळाक करया. कित्याक जेजू तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. हांवें आनी तुमी पेल्या तावन लिपोवन दवरयेत कित्योय संगती, गुटाच्यो संगती, पूण जेजूक सगळें कळीत आसा. किर्तनगार 130:9 किर्तनांत आमकां सांगता आमचो देव सर जाणार. आमी खंय आसा कितें करता तें सगळें देवाक कळीत आसा. देखून देवा तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. जेजू तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. पवित्र आत्म्या तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. तसो जेजू आमच्या सांगात आसा. तर आमच्या काळीज आनी मोन ह्या घडये उक्तें करया. त्याच जेजू न्हू आमकां सांगलां कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान तुमी मुजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सुकोन गेल्ल्या एका बोकऱ्या फाटल्यान जेजू गेलो. उरिल्ल्या नोवायनो शेळयांक ह्या बोकऱ्यांक आरण्यांत सांडून सुकोन गेल्ल्या एका बोकऱ्या फाटल्यान जेजू गेलो. तो आमचो बरो गवळी आमची जतन घेता. तर ह्या घडये आमच्या जिविताची ती पातकां आमी येदोळ सांगानातलीं कुमसारांत ह्या घडये आमी ह्या दिसांनी आदारल्लीं आमच्या मोती काडया. ती सगळीं जेजूक समर्पून दिवया आनी संद्राप मेळटा आसतना बरो सुटावो कुमसार जावंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिवितांत आसलीं ती पातकां आमचो संबंद देवा तावन पयस वेची घडिता. जेजून सांगिल्लें आसा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. मोगा मुखांत्र जेजू लागीं आमी बरो संबंद दवरूंक शकता. केदाळा ह्या संबंदाक आमी आड वेता तेदाळा पाताक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत प्रवेश जाता. देखून आमी देवाचो संबंद सांडून आमच्या सुकुशे प्रमाणे जियेता. तर असल्यो घडितां आमच्या मोती काडया. देवान आमकां सांगलां सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान आनी सगळ्या आमच्या सक्तेन ताचो मोग करूंक. तर वो मोग करच्या दावांनी तुमी सुकोन पडिल्ले संदर्भ एक घडी भर आमच्या मोती काडया. इतल्या मोगाळ जेजूक आमी तिरस्कार केल्ल्या खातीर आमच्या उतरांनी करण्या मुखांत्र ताका आमी तिरस्कार केल्लो आसा. ह्या खातीर आमी बोगसणें मागया. त्याच जेजून आमकां दिल्लो तो उपादेश जसो तुमी तुमचो मोग करतात तसो तुमी तुमच्या पेल्याचोय मोग करा. पेल्याचो मोग बारीक गरजेचो. सबारपोटी हांव आनी तुमी आमच्या चलत्या जिवितांत आमच्या उतरांनी करण्या मुखांत्र आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या शेजारच्यांक आमी दुखयलां. आमच्या उतरांनी तांच्या मोतीक आमी बेजाराय हाडल्या. आमच्या करण्यांनी तांकां आमी दूख दिलां. हे संदर्भ आमी उडासा काडया. काळजांत दावन आमी तांकां बक्षिया आनी जेजूचें बोगसणें आमी जोड घेवंक प्रयत्न करया. आमच्या कुटुंबांत मालगडी मनशां आसात. सबारपोटी आमी तांकां तिरस्काराच्या दृश्टेन पळयल्ले संदर्भ आसात. कित्याक उतर प्रायेक तीं पावता आसतना जायते फावटी तांकां समजना तीं कितें करतात तांकां कळीत आसना. पूण हांव आनी तुमी तांकां समजोवंक आमी चलवल्या. तांकां आमी पुरपुरल्या. कळोन तांची स्थिती कळोन आसुनी तांकां पुरपुरल्या. एक मोगाचें उतर तांचे लागीं उलोवंक सबारपोटी आमी चलवल्ले आसा. तांची बरी जतन करच्या बदलाक तांकां आमी आनीक बेजाराय दिल्या. हे संदर्भ आमच्या उडासा काडया. तांचे लागीं बोगसणें मागया आनी देवाचें बोगसणें आमच्या जिवितांत जोडून घेवया. आमच्या जिवितांत एक वडील जावन कुटुंबाची जबाबदारी दिल्ली आसा. ही कुटुंबाची जबाबदारी मोगान करच्यांत आमी चलवल्या. आमच्या तब्येत दिल्ल्या भुरग्यांची मोगान जतन करच्या बदलाक तांकां आमी कठिणायन चलयलां. तांकां आमी दूख दिलां. तांकां आमी पुरपुरल्या. तांकां बरी शिस्त शिकोवच्यान आमी चलवल्या. बरें मार्गदर्शन तांकां दिवच्या बदलाक तांणी विचारलें मात्र आमी दिलां. वस्तूंनी तांकां आमचो मोग आमी व्यक्त केला. पूण आमच्या संपूर्ण काळजांत तावन तांकां आमचो वेळ आमी दिवच्यांत चलवल्या.
हे संदर्भ उडासा काडया आमी बोगसाणे मागया. साबार पोटी हांव आनी तुमी सवयेच्या पथकांत पडल्या जावं पुरो आधुनीक माध्यमां साबार पोटी म्हाका आनी तुका देवाच्या मोगात हांव पयस व्हरतात. मागण्यांत वेळ करसून साबार पोटी आमी मोबायलारच आमचो वेळ करसिल्लो आसा. बरें न्हय आसलें साबार पोटी आमी पळयलां आनी आमची मोत पाड केल्या, वेळ विबाडला मोबायलाचेर. ह्या खातीर आमी पश्चातापया. साबार पोटी लल्लान कारणांक लागून आमच्या शेजारच्यांचो मोग करूंक आमी सुलवल्या. वाटे खातीर हस्ती खातीर आमी झगडल्या. कितलेशीं वर्सांच्यो केसी आनी की कोर्टांत आसात. आमी कितलोसो दुडू ह्या फाटल्यान पाड केला, विबाडला. जाल्यार एक मोगाचें उतार उलोवंक सांगाता येवन बोगसूंक आमचे थंय बरें मोन ना. ह्या खातीर आमी पश्चातापया, प्रयत्न करया. खरी एक संगती साध्य आसात. केदाळ आमी देवाच्या काकुळतीचेर बरवसता सर संगती साध्य जातात. आमच्या शेजारच्यांक दुखयल्ले संदर्भ उडा साडया. काळजांत हांव तांचे लागीं बोगसाणें मागया. अशें देवात हांव बोगसाणें आमी जोडून घेवया. थोड्यो मिनटां मौन रावया. आमचे पथकाचे समायो आमी आदारलीं पथकां आमच्या मोतीकाण देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. त्याच आमच्या काकुळतीच्या देवान आमकां आपयलां. तो आमकां सांगता, हांवें तुमकां आपयलां. आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुमकां आपयलां आनी तुमचो मोग केला. तर इतल्या कोरोडांतल्या संवसारांतल्या लोकां थंय आमकां हर एकल्याक ताणें विंचून काडल्यांत. ताच्या आमोलेक रक्तान ताणें आमकां सोडयल्यांत आनी आमकां पिडे शिडेत हांव ताणें सुटका दिल्या. सैतानाच्या बंदपासांत आमकां ताणें सुटका दिल्या. तर जिविताच्या अखेर पर्यंत ताचो मोग करूंक वो स्वास आमच्या कुडींत वेता पर्यंत त्याच सोम्याक चिटकोन रावोंक, अंटोन रावोंक आमी प्रयत्न करया. तर कलत्या काळजान गावया एक कन्नड गीत. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 23. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಶುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಶು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿಣಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂದಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂದಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, Hallelujah, ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜೀವದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ
ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಶು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ मोगाच्यानो वो थोडो मुकलो वेळ सोमयाच्या संगातपणांत आमचें सुजिवीत समर्पूंक आमी प्रयत्न करया कोणाक दिंबी घालूंक साध्य आसा तांणी दिंबी घालचें आमचो सोमी आमकां आपोवन पवित्र स्नानाच्या समकांत ताचींच भुरगीं केल्लो कितलीं वर्सां आमच्या सांगाता सोमकोन मुकलीं आमच्या जिविताच्या रियेका गडितांनी सोमकोंक तस्सो जेजू सदांच तयार आसा कित्याक ताणें आमकां आमच्या रियेकल्याच्या नांवान आपयलां पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर क्रिस्तांव जावचें भाग ताणें आमकां लाभयलां तर ह्यो थोड्यो घडयो सोमया सांगाता आमच्याच जिविताचें समर्पण करूंक फुडें सरया खंयच्यो त्यो संगती म्हाका आनी तुमकां जेजूच्या मोगात हांवन पयस व्हरतात त्यो संगती सगळ्यो जेजूच्या दैवीक पांयां तळा समर्पून दिवया एक निश्चय एक निर्धार आज आमी करूंक प्रयत्न करया कित्याक ती संगत म्हाका सोडूंक कश्ट जाता कित्याक हांव आनीक म्हज्याच सवयेंत सवयेच्या पथकांनी बुडोवन आसा कित्याक हांव कश्टातां आमची रियेक अस्कत काय कळीत आसलो जेजू ह्या संवसाराक येता आनी कुर्साचें मोराण मरोवन आमकां सोडवणेच्या मिसावांत भागीदार करता तर तस्सो जेजू ह्या घडये आमच्या सांगात आसा तसो अनुभव आमी भोगचें प्रयत्न करया तो आमच्या भितर आसा आमच्या बोवारी आसा ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखांतर ताचें दर्शन आमकां दिता तर हीं थोडीं मिनटां आमकांच समर्पण दिवया आमच्या जिविताचें आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबाचें आमी समर्पण करया आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया त्याच जेजू सरशीं आयिल्ल्या भुरग्यांक ताच्या शिसांनी आडावचे प्रयत्न केल्ले आनी ह्या वेळार जेजू ताच्या शिसांक म्हणालो भुरग्यांक आडय नाकात तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा कित्याक तसल्यांचें सर्गीचें राज आज आमकांय कालत्या काळजान तस्सो जेजू भुरग्यां बरी जावंक प्रयत्न करता
भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार नितळ मोनान जेजूक उलो मारचें, नितळ मोनान ताका सोदचें, नितळ मोनान आमची दिसपट्टी कामां ताच्या महिमे खातीर करचीं. तर ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. कोणा खातीर मागता म्हूण बसावन ह्या पून तळाक आज आमी आयल्या तांचो एक घडी भर उडास काडया. आमची जायतीं भाऊ भयणी कश्टोन आसात, कॅन्सर तसल्या मारेकार पिडेक वळाक जाल्यांत. ह्या खातीर जायतो दुडू तांणी करसिला कंगाल जाल्यांत कितें करचें म्हणलें कळना. ह्या आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. आमचो सोमी दैवीक वैज ताच्या परगट चिणये वेळार साबार जाणांक ताणें आपडलें, गूण केलें. निराशी जाल्ल्यांक नवो भरोसो ताणें दिलो. रडतेल्यांची दुकां ताणें बुजयलीं. जेरुजालेच्यो स्त्रियो रडोन आसतना कुर्सा वाटेर तो तांकां म्हणलो, जेरुजालेच्या स्त्रियांनो मुजे खातीर रडा नाकात, बघा रडा तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर. आज हांवें आनी तुमी रडा जाय आमच्या पातका खातीर, आमच्या अस्कतकाये खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर आमी रडा जाय. ह्या मुखांत्र देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां साध्य जातलें. आमची जायतीं भाऊ भयणी बऱ्या कामांक सोदून आसात, परगांवांनी वचोन काम करूंक ती फुडें गेल्यांत, पूण कामां आजून मेळोनात. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. बरीं कामां तांकां लाबोवन दीत. आमची जायतीं भाऊ भयणी परगांवांनी वावर करनासात, तांचो जीव रिस्केर घालनासात. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, कुटुंबाचो हुस्को तांकां, तांचे थंय आमचें बरें मौन आमी दाखोवया, तांचे खातीर मागया. तसो जेजू तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. आमची जायतीं युवा जाणां बऱ्यो सैरीको सोदून आसात, साबारांक सैरीको फावो जायनात. हांचे खातीर आमी मागया. बरी जिणये सांगातीन तांकां फावो जावन दीत. बरें कुटुंबा जिवीत जिवंक देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागया. मागया आमच्या कुटुंबांनी आसच्या युवा जाणांनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन याजाक धार्मीक जावच्याक, बरें मौन दाखोवच्याक आमी विशेष रितीन मागया. ह्या दिसांनी आमच्या वाराड्यांत जिवन ज्योती शिबीर चलोवन आसा. हांगासर आसच्या सर शिबिरार्थीं खातीर मागया. तांकां आदार दिवच्या सर संपन्मूळ व्यक्तीं खातीर, धर्म भयणी खातीर, याजकांक खातीर आमी मागया. ह्या भुरग्यांनी तांचें जिवीत उजवाडावन बरीं मावुल्ल्यां तांच्या जिवितांत रुता करूंक तसो जेजू तांकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. मागया आमी मुखल्या दिसांनी जावंक आसचीं आमच्या पुनशताचीं कार्यक्रमां, रेलिकेचो संभ्रमीक पुरशांव, तशेंच दशमोनोत्सव संभ्रम, हे सगळे संभ्रम जेजूच्या दैवीक पांयां तळ आमी समर्पण दिवया. ताच्या कुशे प्रमाणे हो संभ्रम जावं दी. ह्या मुखांत्र आमच्या संतांचें महानपण आमी समजून जेजू अर्गांत येवंक आमकां आदार जावं दी म्हूण मागया. आमच्याच गरजां खातीर मौनपणी मागया. आमचे जिवीत जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवन परत गावयां गीत तुजें बाळ तुमच्या व्हडल्या बुकांनी पान 27 संपूर्ण मनान काळजान भुरग्या सारक्या बावाडतान आमकांच जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. आमी हर एकलीं जेजूच्या हातांत एक बाळ कशें आसांव. आमकां हर एका घडये आमच्या जेजूची गरज आसा. ताचो सांगातपण आमकां गरज आसा. ताचो आदार निरंतरी आमकां गरज आसा. हर एक दीस, हर एक घडी ताचे तावन गूण करची सकत आमकां फावो जाता. हर एक दीस, हर एक घडी तो आमच्या संगता रावुल्ल्या वेळार आमच्या जिविताची वाट सारकी जाता. त्याच सोमयाक उलो मारया आनी आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमया. जाता जाल्यार आमचे हात आमच्या काळजा वयर दवरया.
तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वार्दाकय तूं वार्दाकय सोम्या वार्दाकय तूं वार्दाकय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून वार्दाकय तूं वार्दाकय सोम्या वार्दाकय तूं वार्दाकय सोम्या वार्दाकय तूं वार्दाकय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून वार्दाकय तूं वार्दाकय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी कुणकची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सोम्याचो आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया हे द्यावोडा सक्रमेंट
고별이되 아다리아 설본 외자 어스트 위시야 마바다제 먹대व्या जसे बापा तसेच पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्या उत्सिता Spirita Samasami Navarta प्रार्थुया ये देवा विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना Amen. मोगाच्यानो या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगा असो स्वागत या मिसाच्या बलिदाना वेळार या इराद्यां खातीर आमी मागया हालिशा पिंटो प्रत्येक तेसावां खातीर मुंबय मेरी सल्डाना अर्गां बंटकल मॅकलिन डिसोजा अर्गां सांजू हांव पावल दुसरो वाडो रोनाल्ड टावरो अर्गां जावन सांव पावल वाडो सिस्टर लॉरेन्सिया BS आपल्या 90 आनी 100 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण करता आसतना तिका बागी जल्म दिवस आमी मागता बचपे विल्यम ग्रेसी डिसोजा मेळिल्ल्या सर उपकारा पासो दर्गा गुरपूर देवादीन एलियन पेरिसाचो पयल्या वार्षिक मरणाचो दीस उडासकन सिरिल पेरीस आनी कुटाम नित्यादार वाडो प्रणय डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर मंगळूर देवादीन जाल्ल्यांक सस्नीक विशव मागया आनी आमच्या इराद्यां खातीर या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण पुण्यवंतोन आमी समरमता सुरगी जेवणा तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडबोंदारा उपकारांच तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोवन आमी समरमता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सेवा वावर रुचीक रांदप हेरांक आयकोवचें
हेरांक बुजोवचें सबार गूण आनी शेगूण तांच्या पैकी वर्तें कितें म्हूण आज स्वामी आमकां सांगता. मरयेन बरो वांटो विंचला, कित्याक ती आयकता, ती उलयता आनी ती बुजयता. हें बारीक गरजेचें म्हणून आयच्या सुवार्थेंत आमकां कळटा आनी प्रसंगांत आमकां समजता. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी कितलें उलयता प्रायवंतां कडेन, कितलें आयकता मालगड्यांतावन, आनी कितलें बुजयता दुखेस्तांक म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवया. जिवितांत सबार पोटी हेरांक बुजय नासल्या खातीर, हेला लागीं उरय नासल्या खातीर आनी आयकनासल्या खातीर आनी अशें आदारलेल्या सर्व चुकी आनी पथकांचो उडास काडन देवा लागचें बोगसाणें आतां मागया. हांव पातकी सर पदवेदना देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे मनसनान संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी. तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेवोन जुवांव पोल दुसऱ्याक पबी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां कुमक कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांपावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव जो देवशास्त्रा प्रमाणें जियेतलों तेन्ना हांव कसो चलतलों ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या बेरांक कुळतरान हांव पवित्र सभेक दग दितलों आनी तिची देसवाट करूंक सोदतलों. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो जो देवशास्त्रांत प्रवीण जालो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेंत हेरां सकटांक लजेक घालतलो. हें सगळें तुमी आयकून जाणात. पूण हांव जल्मचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशालाची आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदीं धर्मदूत जालेल्यांक मेळोवंक जेरुजलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अरबिस्ताना गेलो आनी उपरांत दामास्काक पाटी आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफसाची वळख करचे खातीर हांव जेरुजलेमाक गेलो आनी ताचे सांगता 15 दीस रावलो. थंय
सोम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदूताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फोट ना. देवस हाका साक्स. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. त्या दळा सयत जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. आदीं आमकां दग दितलो तो, तवळ ज्या भावार्थाचो नाश करूंक पळयतलो तोच भावार्थ आतां परगट करता म्हणलेलें मात्र तांणी आयकल्लें. देखून म्हजे पासत ते देवाक हरसितले. देवाचें उतर हें: देवाचे बड उपकार. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका संलय सोमिया. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका संलय सोमिया. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखता. केदाळा हांव बसतां, केदाळा उठतां तें तूं जाणा. म्हज्या मोतींतलीं चिंतनां पयस थावन तूं पारखिता. हांव सोलो वा न्हिदो तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका संलय सोमिया. म्हजी अंतर्मळां घडलोलो. म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तूंच न्हयवे. म्हज्या सैमाच्या अद्भुतां खातीर हांव तुका वाखणता. सगळ्या म्हज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दीन वाजता. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका संलय सोमिया. म्हज्या आत्म्याची तुका परिपूर्ण वळख आसा. आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपाक हाडली. भुमीच्या गर्भान तुवें ती घडली. तिचे विशेन तुका कळीत नातुल्लें की तेंच ना. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका संलय सोमिया. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका संलय सोमिया. उदकारा उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर ऐकून पाळतात ती सुभागी. Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिस पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एके स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो आनी तिका मरी नांवाची एक भयण आसली. आनी ही सोमयाच्या पांयां सरसी बसून ताची शिकवण आयकतली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरसी येवन म्हणाली, सोमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयन तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगते विशयंत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मरियेन बरो वांटो विंचला. तिजे लागचो तो काडन व्हरचें नांत. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हरी एकल्या की आमकां खंत आसा, हुस्को आसा. आतां हांगासर बसून आसल्यार कामाचे मनीस घरा आयल्यात 4 जण. कालें करतात कोण ना, ग्रास कटींग करतात गी, माडी एक मुळा घालतात गी, कंत. आमी हांगासर आमची मत करा, कित्याक आमी खंत काडटा. खंत जिवीत असो एक भाग. कुटुंबा वावरा विशीं खंत, वावरा विशीं खंत, कुटुंबा विशीं खंत, आमचे वैयक्तीक खंत, मस्त खंत आसात. आयचो दीस आमी कोण्णी जियेना. आमी फाल्यांच्या विशयंतूच चिंतचें. तकलेंत आमी पुरा फाल्यां. आनी परवां कांय चूक जालें जाल्यार तशें करूं नजो आसलें हांवें, अशें करीचें आसलें तें चिंतचें. आसलो दीस आमी बरो करचें ना, एकच फाल्यांचे विशयन चिंतचें या काल जाल्ल्या विशयंत वेळ पाड करचो. त्या देखून इंग्लंडाच्या एका मनशान कालें केलें, आपणाक खंत विराराय नाका म्हणल्या खातीर, खंत हुस्को नाका म्हणल्या खातीर एक बॉक्स केलो, बॉक्स. आनी तो मनीस आर्थर रँक म्हणून इंग्लंडाचो. आनी त्या बॉक्साचेर नांव वॉरी बॉक्स, WORRY, वॉरी बॉक्स, खंतीचो बॉक्स. एक खंत आयली म्हण चिंतया, फाल्यां कुडतेक वचोंक आसा, हांवें कशें वेचें, खंयचें बस धरचें, कुडले बरयली खंत. जज्ज कालें म्हणटा की हें कालें म्हणटा की तें घालून बरयलें, खंयचें कापड न्हेसचें तेंय बरयलें आनी बॉक्सान घालून सोडलें. एक गेलें. आनी एक खंत आयली, खंत घाली बरयली, खंत नंबर 2. आतां म्हळें तुमी तेसावां घालतात न्ही हांगा, मागोवंक आसली तेसावां मेळ्ळेले उपकार केल्ल्या भशेनच आनी एक बॉक्स केलो, खंती घालच्यो. एक खंत, 2 खंत, 3 खंत. ताच्या उपरांत ती खंत सोडली मतींतली. अशें खंती घालूंक सुरू केल्यो आनी विसरलो. मंगळारा दिसाक तो बॉक्स उक्तो करचो. नव्यानाच्या पयलीं उक्तो करतात आनी इंटेन्शन बरयतात पळय तशेंच उक्तो करचो. हप्त्यांत एक फावटी मात्र उक्तो करूंक. आनी उक्तो करता आसतना पुरा 50% 60% खंती पुरा पास जावन गेल्यात. तुवें खंत काडून कितें प्रयोजन? त्यो खंती पुरा निवारून गेल्यात. आनी 50 उरलेल्यो परतून ताणें कंड्यान घालच्यो आनी उरल्यो कुडसूंच्यो. परतून काडटना आनी एक 60% खंती गेल्यात. देखून संवसारांत आमकां खंत आसा
कंतिनंत जियेल्ल्या कुडले आमचें जिवीत बारीक जाता. असो जायचे आसलो खाल्ल्या लेकार पडपडीत जायचे आसलो इतलो बारीक जाला कितें म्हळ्यार कंत काडची. काजर कशें जाता कोण ना. माटो केदळां घालचो, पेंट काडूंक आसा, सद्दां कंत. ती मूग धरल्या कडले आनी एक कंत. कोणाची रिक्षा सांगची, कितले जाणां सैऱ्यांक आपोवचें, डेकोरेशन कोणाचें जायत, MC जायचे बरो MC ही एका वर्सा आदी खंय सगळे वर्सभर कंत. वो MC मेळटा की ना गी, मेळटा की ना गी, पयले वचून ताका मेळचें अशें कंत. देखून मनशाच्या जिवितांत कंत एक मनशाचो जिविताचो भाग जाला. आनी ह्या कंती निमती आमी केल्लें आमच्या आंगाक लागना. रातीची न्हीद पडना. रातीची न्हीद पडना जाल्यार दुसऱ्या दिसा जेमेता हांव. आनी जेमेल्यार कितें जाता आमी जाणा, आमची कामां जायना सारकें. त्या देखून घट्ट जेवीचें आनी निट्ट न्हिदाचें कंत नासतना. त्या दाळा भलायकी बरी उरता. थोड्या कडेन हांवें पेपरार पळयलां, कंतीन कर्क नाका. कंत कित्याक? तुजी कंत म्हाका सोड. खंयचें जाय तुका? डेकोरेशन जाय गी, खंयचें जाय तुका? जेवण अपुरबायेचें परमळीत जाय गी. मागीर माटो गलीचें गी, हर एका गी हांव तयार. कोण हांव म्हळ्यार तो इव्हेंट मॅनेजर तयार. तुवें कंत काडची नाका. पूण एक मात्र पयशांची गांठ येदी मोठी जायची, ती एक दवरल्यार जाली. पुरो तो कंत काडटा आमच्या खातीर. आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी दिश्ट गेली जाल्यार तेंच सांगा एक वाक्य पळया. मारता मारता तूं समार संगते विशयांत खंत हुस्को कर नासाय, पूण गरजेचें एक मरयेन बरो वांटो विंचला. आतां मारताचें काम कालें. मारताचें काम हुशार मनीस मारता. घट्ट आशिल्ली, बरें रांदताली, भारी बरें रांदताली, परमळटाले. सेवा करच्यांत फस्ट नंबर 1 उदक जाय गी, ती दिता हाडून येता. TV घालीची गी, कुडले घालता, फॅन घालता, खुशी जाता. सेवेची मनीस स्वागत करूंक बारी हुशार. वेलकम बोर्ड जायचें म्हणना, उतरांचो इतली बरी आहात गी, वेलकम. अशें रांदूंकय हुशार, वाडूंकय हुशार आसा. थोडी बायल मनशां रांदूंक, वाडूंक, उलोवंक आनी बारी हुशार आहात. तशेंच आसली मोरी रांदपांत कांय ना. फाटी कामांतय फाटी, सेवा चड दिसना, पूण बरें आयकताली, सांगिल्लें आयकताली, समजून घेताली, बुजवण दिवंक आसल्यार बुजवण दिताली. प्रायवंतांक कालें जायचें, दुकरां मासाय गी जायना. कोंकणा मासाचे पडी साबोंक दांत नात. तांकां व्हड व्हड पकवाणां नाकात, पावसा पकवाणांय नाकात तांकां. तांकां जाय ताणें उलयल्लें आयकूनचो मनीस जायचे. तुमी चड उलोवन ताका आयकूंक, ताणें आयकलें जाल्यार गेलें. ताणें उलयचें, तुमी आयकचें. आयकतलो मनीस मेळ्ळो जाल्यार बारी खुशी. कित्याक म्हळ्यार आजकाल म्हाताऱ्यांचें कोण आयकतात? नात्रान लेगून हें करतात, घेतात, पपडतात, हात पपडतात. हात धरलो जाल्यार आबान अस्सो करतात, कुडपितात आनी खेळोंक घेतात. देखून प्रायवंतांक आयकतले जण जायचे आनी समार जाणांक आयकोवचें देणें ना. उलोवचें देणें भयंकर आसा. एरांनी आयकचें, आमी उलयचें म्हण. उलोवचें आनी आयकोवचें दोन गूण आनी शेगूण आमचे थंय आमी रुता करीचें. व्हडलो एक समस्या अण्ण येयलो. आखे कोणें आयकचें, वो केदाळें वचोच. देखून पेपर हाड धरलें.
पेपर हाडतले आचो अशें म्हणी वेता गे म्हणून तो थंय रावन चुरलेलो पुरो म्हाका कळला भविश्य घाल नायलोय म्हण दिसता आतां उलोवंक जालें न्ही आयकूंक वचना तो फाटीं गेलो अशें जाता करता मस्तपटी आयकवचो खाल्या खातीर आयलो म्हणून विचारूं ना तो फाटीं गेलो अशें आमी हेरांक आयकल्ल्या कडल्या खुशी जाता 50% प्रॉब्लेम एकाच मिनिटान सॉल्व जाता ताणें आयकलें न्ही पुरो ताणें कांय करनातल्यार रिवडणी म्हणटात परिहार दिनातल्यार रिवडणी तुमी परिहार दिचे म्हणून ना वय गे तशें जालें गे छे इतलें म्हळ्यार पुरो ताका इतलें खुशी गी ताच्या जिवरान ते इतलें उलयल्लें कोणी ना सक्कडी भायर वच म्हणटाले इतलेंच केल्यार भोंवता आनी आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता जेजू पुरा सण जाल्ल्या वेळार सगळो दीस जेरुजलेमाच्या सिनोगान शिकोवन जाल्ल्या वेळार सांजेर ताणें खंय वचें ताका ताचें म्हणलें करनातलें लागीं आसलें लाजर मरी आनी मार्ताचें लाजर मरी मार्ता ताची फ्रेंड्स त्यासून त्या घरा तो रावतलो आनी थंयसर बरें जेवण मार्ताचें बरो स्वागत मार्ताचो बरी सेवा मार्ताची मेळटली मरियन आयकोचें आसलें आज कालें जालें आज कोण कितें उलयलें तुवें कालें सांगलें हें पुरा ताकाय कशी जाताली विसारतली जणात न्ही बारीक कशी जाताली त्या देखून जेजू म्हणटा मारता मारता तूं समार संगते विशयन कंत करनासाय वस्तू विशयन कंत करनासाय रांदपा विशयन कंत करनासाय ह्यो पुरा खंती सणसोड पळय मरी एक पळय तिणें कंत करता ती कांय ना बसता उलयता आयकता सवालां घालता तितलेंच तितलें पात्रांपण म्हळें म्हणून फाल्यां सकाळीं अशेंत करनाकात पोटाक खावंक खायचे पोटाकी खायचे दोनी सांगत वचचे पात्रांपण सांगलां आनी आयकचें उलयचें आनी कोणें एकल्यान काम करीचें म्हण घरा कामाचें हाडून दवरचें पडटा देखून आमी सक्कडी बॅलन्स समतोलन म्हणटा त्या प्रमाणे आमी जिये जाय सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत समतोलीत जाय बॅलन्स हेंय जाय तेंय जाय एक सोडचें न्ही मागणें आनी करण्यांचें जिवीत समतोलीत जावन आसा बरो वावर करया दीनपणी मागया मावल्यांनी जियेवया कंत सोडया कंत सोडल्या गुडले दोन मटाक मस्त कामां बरीं जातात देवाचेर आमी भरवशा होच जावन आसा संदेश आयच्या दिसाच्या वांजेलांतून आमकां मेळचो तसलो आनी अशें करूंक जाय आसली कृपा आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानांतून आमी जोडून घेवया आनी आज आयकल्लें घरा प्रॅक्टीस करया प्रॅक्टीस उलोवचें आयकोवचें बुजोवचें रांदचें स्वागत करचो हे पुरो गूण आनी शेगूण आयच्या वांजेलांत आसलेले आमच्या घरांत आमचे थंय येवच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळें आमी मागया मोखाच्या नादान बरो मोगाच्या दवान पेटो आडून आयल्या कानिखो के बापा मोकांत्यो मोकां तुवें आमकां दिल्लें धन दिरवें सगळें आमचें वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो आडून आयल्या कानिखो हे बापा मोकांत्यो मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या
तुझ्या तवाक पेटोवन हाडून आयल्या गाणिको घे बापा मोगांत्यो. म्हज्या भावा भयणींनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र देवा सरस्वो देव म्हणून घेऊ. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून आमी तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारका. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वंशामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वूस वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दळपारांचो सर्वेस करतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या दिनदाणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Povertoso good purgatoria.
तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही कत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपौद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजबोट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्त मार्ता मरियेच्या घरात गेल्लो तो आनी तांची सेवा आनी आयकोवचो विशय ताणें गमनांत घेतलेलो. हीच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक हांगासर हजर आसलेली आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे वेतलें बा म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
कोळसान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुझ्या येण्या येवे गिया बिडारा काळजांक ता स्वागत कोळसान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुझ्या येण्या येवे गिया बिडारा काळजांक ता स्वागत उंडो सोम्या तूं सासणीक जिविताचो कांफसना देव सर्गींचो मोग केलोय आम्हा सगळ्यांचो घेवन उपकार किरकोळ मनशांचो काळजान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुझ्या येण्या येवे गिया बिडारा काळजान करता स्वागत विचित विशाल तूं सागर कुरपेचो तूं सोम्या आदार सर्वांचो धन्या जेजू तूं आमचो बरवसो सदांचा तूं संतोष आमचो कोळसान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुझ्या येण्या येवे गिया बिडारा काळजांक ता स्वागत कोळसान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुझ्या येण्या येवे गिया बिडारा काळजान करता स्वागत प्रार्थोया भोव मोगाळ बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखोवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बघून आमकां मेळ्ळां अशें कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय असो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान ताची सुवार्ता परगटूंक हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार Bonzuwa odusria Wanditam serbotin tuka Krista sarkia pobria gulia दैविक मोक्षिकय तू आमकां मागे bonzuwa odusria Wanditam serbotin tuka Krista sarkia pobria gulia दैविक मोक्षिकय तू आमकां
दैवीक आंखळूत आमकां उगडली सोडवणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोगूटची जिविता विडाक तुझ्या दिली वडमेलमा मागे होन सुवाव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या मोगऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजो क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्त मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो चियल्ले परी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्तांव दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें परी आमी पाळू एकामेका बोगसून जिवंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळार जायते अर्गां उले घेवन आमी आयल्याव जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन जायतें बरेंपण आमच्या एकल्याच्या जिवितांत जालां ताका आमी देवाक अर्गां दिवया MBA परिक्षेंत बरे अंक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत तशेंच जागो विकून गेल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दितांव तुजी दैवीक काकुळत आमी वर्णितांव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजो क्रिस्तचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संधान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन त्यो सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिकां आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी चिणी जिवंक आमकां गुमोग कर तुजी बगेवन चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या नो जायते इरादे घेवन ह्या पुंतळाक आयले हांव तुमचे पैकी साबार जाणांनी तांचे इरादे हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत अर्पून दिल्यात त्या सांवा खातीर आज आमी मागता आसतना आमच्याय त्या सांवा खातीर आमच्या सांताची विनवणी आमी मागया काजारी जिवितांत कसोच्या एकल्याक समाधान लाभोवंक एकल्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक एकल्याक परगांवाक वेचें बाग फावो जावंक एका दादल्यान कुटुंबा सांगता मोगान जिवोवच्याक एकल्याची गांठीचे समस्ये परिहार जावच्याक कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक ते जाणांनी एका बेवाक ताच्या कामान तृप्ती मेळोवंक एका चलयेक नियमीत जावन तिच्या गरजांक पावच्या खातीर एका कुटुंबाक 5 सेंट्स जागो पुंशेता बोवारी फावो जावच्याक एकल्यान सुरू केल्लें इडली उद्यम बऱ्या रितीन चलोवंक एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक एका बालशाची स्किन एलर्जी गूण जावंक एका कुटुंबाक PR मेळोवंक परगांवांत हांव गांवाक येवंक 7 दीस जावंक एका स्त्रियेचे किडनीचे समस्ये परिहार आंगड घेवंक बरें गिरायक मेळचे खातीर बावाक दुबय काम मेळोवंक एकल्याचे हार्मोनल आनी एलर्जी समस्ये गूण जावंक डॅडीची भलायकी बरी जावच्याक नातीक बरें काम भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक बऱ्यो सैरीको फावो जावंक दोगां जाणांनी बरें काम मेळोवंक एकल्या बरी भलायकी आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक वाट्याचे समस्ये बेगीनच इत्यार्थ जावंक कोर्टाची केस इत्यार्थ जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी गिन्यान घर बांदूंक बरो जागो मेळोवंक परगांवांत आसच्या एकल्याक बरें काम केल्ल्याचो सांबाळ मेळोवंक
कठीण पाय दूख आनी गोमटी दूख गूण जावं परगांवान काम करच्या दुवेक बरेंपण मेळोवंक नवऱ्याची बरी भलायकी युकेंत एकल्याक काम मेळोवंक ह्या समेस्त इराद्या खातीर आमी मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर मौनपणी आमी आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र देवा लागीं मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्तसो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगता सगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमचीं पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाच्या माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोबयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटों ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या बागी दिसा संभ्रमीक मीस भेटोवन आमकां अर्था बरीत संदेश दिवन सदांच पेल्याक आयकूंक पेल्याक बरें करूंक पेल्याची सेवा करूंक आमकां आदार जावंक उलो दिल्ल्या मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो आमच्या पून शेताचे रेक्टार तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो हांव उपकार पडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या दिसा आमकां जेवण वदाक सुन दिलां मानेस्त रोनाल्ड टावरो ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो आमी उपकार पडटा. जुवांव पावल दुसरो ताचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर विनाती करून दी. जायतें बरेंपण ह्या मान सांताच्या विनवणे मुखान ताका लाभलां. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी की बरी भलायकी ताका देव फावो करून दी म्हणल्यार आमचें मागणें. देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी आमकां जेवणाक हांगासर मुड्दोम दिवन आदार दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू येदोळस तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे संभ्रमीक सांताच्या रेलिकेचो पुरशांव ऑक्टोबर 20 तारखेर सांजेर 4 वरार
ह्या संभ्रमाक तुमी येता आसतना स्त्रियांनी हळदुव्या रंगाची मुस्तायकी तशेंच दादल्यांनी व्हाईट शर्ट अँड ब्लॅक पॅन्ट घालून येवन पुरुषांवाची सोबाई सोडोवंक प्रयत्न करचे, साध्य जावच्यांनी प्रयत्न करचे. दशमोत्सव संभ्रम ऑक्टोबर 22 तारखेर सकाळीं 10:30 वरार फेस्ता बाबतीन मुद्दम ₹550 पिरजेन ₹5,000 दिवन तुमचो सहकार दिवचो. ह्या संभ्रमीक मिसा वेळार काणिकेचो पुरुषां वाचतलो. तुमी दिवची काणीक सेमिनारीच्या गरजां खातीर वापरतले. हांव कुसनांत वापरच्यो वस्तू तशेंच हेर वस्तू दिवन तुमी आदार दिवी येता. हांगासर ह्या शुक्रारा 4:45 तेर्स मीस आनी आराधन आसा. पुनशेताच्या स्टॉलांत धार्मीक वस्तू मेळटात, तुमी भेट दिवची. गेले त्या मंगळारा आनी बुधवारा जाल्ल्या रेतीरेंत तुमी व्हडा संख्यान हजर जाल्यात. तुमचो आदार तुमी दिला, तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 17 तारखेर सांजेर ब्रेस्ताराचो दीस, राजेचो दीस, सांजेर 4 वरां तावन 6:30 वरां पर्यंत, सांजेर 4 तावन 6:30 वरां पर्यंत हांगासर श्रमदान आसतलें. बाजपेयी गरजे मुकलो पोलीस स्टेशन रोड पुनशेता पर्यंत दोनूय बोगलांनी आमी थंयसर आसलें तण नितळ करूंक आसतलें. तुमी ह्या सेवेच्या कामाक येवन आदार दिवचो. येता आसतना इल्लेशें तोंड काडूंक या हेर नितळाई करूंक गरजाच्यो वस्तू कोयत्यो आनी हेर नितळ करच्यो वस्तू हाडून येवच्यो. ऑक्टोबर 19 तारखेर सोनवारा सांजेर 4:30 वरां उपरांत थंयसर बंटिंग्स आनी गुच्छो घालचो वावरी आसा. तुमी ह्या कामाकी हात मेळोवंक उलो दिता. ऑक्टोबर 20 तारखेर आयतारा सकाळीं 9 वरां तावन हांगासर पुनशेतांत नितळायेची वावर आसतलो. ह्या सेवेच्या कामाकी तुमी आदार दिवन ह्या मुखांत्र आमचें दशमोत्सव संभ्रम बऱ्या रितीन आदारूंक आनी सांता मुखांत्र देवाची बेसांवां जोडूंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करचे. तुमकां हर एकल्याक देव बरें करूं. हर एका वाटेन तुमी आमकां आदार दितात. आनी आज हांगासर आमचे मदें आमच्या पुनशेताचे रेक्टर बाप आसात. ते आज हांगासर मुखार येतात आनी आमच्या दोनूय संभ्रमांक मोगाचें आपोवणें दितात. खुशी जाता सांगूंक तुमकां बरी खबर, जुवांव पावलो दुसऱ्याच पुनशेताच्या फेस्ताचो विवर. तितलें बरें जावना कोण ना थोडी आसतात. बरें जालां हे? बरें जालां न्ही बरो. येदोळचो तुमकां तिळशिल्ल्या प्रमाणे आनी आतां पाद्र्यापानी तिळशिल्लें ऑक्टोबर म्हयन्याची 22 तारीख सांज जुवांव पावलाच्या फेस्ताचो दीस, तारीखेचो दीस. ह्या पटीन जावन ऑर्डो बुकांत आयलां. त्या देखून हर एका वर्सा त्या ऑर्डो बुकांत त्या दिसा तारीख ती जावन आसा. आनी 6 तारखेर कालें करतात की हे म्हूण चिंतताल्यात तुमी येदोळ जावंक बरो. 6 तारखेर तो हांगा आयिल्ल्या लेकार आमी फेस्त करचें आसलें. आनी मुखार निजायकी फेस्ताची तारीखे प्रमाणे माडतीर ह्या मेल्ल्या दिसाचें फेस्त करचें. सो ऑक्टोबर 22 तारीखेचें फेस्त जावन आसा. आनी हे फावटी बारी बरें कितें म्हळ्यार मंगळारच आयलां. त्या देखून 15 दीस उरले. तयाराय बरी करी येता. पाद्रेपान कली तयाराय सांगल्या तें तुमकां कळीत आसा. 15 दीस आसात. दुसरें कांय खंत काडचें नाका. आज सांगलां न्ही, खंत आनी बरें काडनासतना फेस्त करीचें. देखून 22 तारीख ऑक्टोबर अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्दाना येवन 10:30 वरांचेर फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयतलो. तातूंत आमी समेस्तांनी भाग घेवचें. घरच्या सकडांनी येवंक प्रयत्न करचें. तुमकां समेस्तांक स्वागत. त्या दिसा आमी दशमानोत्सव संभ्रमी करता. 2014 हांगासर हें स्थापन जाल्लें आनी 2024 10 वर्सां तो संभ्रमी आसतलो. आनी संभ्रम करता आसतना इल्ली तयाराय करीची. फेस्त आसतना थोड्या कडेन त्रिदुवम करतात ल्हान जाल्यार, आनी व्हडलें जाल्यार 9 करतात 9 दीस. आनी आमची तयाराय जावन 17 तारखेर पाद्रेपान सांगलां, हांव परतून सांगना हांव. 20 तारखेर मात रेलिकेचो पुरशांव आसा. आमच्या बचपे इगर्जेच्या कंपाऊंडा भितर तावन सांजुवांव पावल दुसऱ्या पुनशेताच्या वाठारा पर्यंत रेलिकेचो पुरशांव.
आनी ह्या पुरुशांवाक कशें येजें म्हणून पाद्रेपान सांगलां तुमी येवचें. पूण पाद्रेपान सांगलें म्हणून आतां नवीं कपडां हाडूंक आनी वचनाकात, नवीं पॅन्टां शर्टां शिवयनाकात. आशिल्ले पैकी हळदुवें कितें आसा तें स्त्रियांनी आनी पेंट दिनाकात बुडास दवरा. कोण एकलो पाद्रेपान हळदुवें सांगलां म्हणून धव्या घाल्ले हळदुवें पेंट दिल्लो काय. आशिल्लेंच बरें करून घालचें. पॅन्ट घालनासतना मुंडू घालचें कोणी ना हांगासर, पूण पॅन्ट घालूंक आसात थोडे हात. पॅन्ट घालूंक जाता जाल्यार प्रयत्न करचें. काळें आसल्यार बरें म्हण सांगलां. आनी त्या प्रमाणे आमी एक भक्त आनी सिक्स्त आसा करून वो रेली कसो पुरुशांव काडचो. मानदीक बाप सुनील पिंटो देलंत बेट्टू फिरगजेचो विगार बरो प्रसंगदार तो जावन आसा. ताळोय बरो आसा. हांगासर येवन त्या दिसाचें कार्य चलयतलो. सक्रामेंताचें आराधन आनी देवाच्या उतराचो नियाळ तितलें हांगासर आसतलें. भविश्यात जितलें जाताना कांय 7 उतरां उतरतात म्हूण चिंता हांव. 4, 5, 6, 7 तितलो जायना. 5:30 भितर जाता. त्या देखून कोणी बॅटरी आनी कोणी हाडून येवची नाका. काळोख जाता म्हण. आतां 6:30 वरां काळोख जाता. सत्री जाल्यार हाडणे या पावसाचें लक्षण आसा जाल्यार. आनी वेळार हांगासर जाल्ल्या कुडले आमी कार्य अखेर करता. तुमकां समेस्तांक स्वागत सुस्वागत. पाद्रेपाच्या नांवी फादर अनिल रोशन आनी म्हजे नांवे तुमकां समेस्तांक फेस्त दोनी रेलिकेच्या पुरुशांवाक आनी फेस्ताच्या संभ्रमाक स्वागत. आयच्या दिसा आमकां जेवण तशेंच मुड्दोम दिल्ल्यांक आतां आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. आज जेवणाक आमकां आदार दिला रोनाल्ड टावरो सांव पावल वाडो. तसो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मुड्दोम दिवन आदार दिला अलिशा पिंटो मुंबय, मेरी सल्डाना बंटकल, मॅकलिन डिसोजा सांव जुआंव पावल वाडो, रोनाल्ड टावरो सांव पावल वाडो, सिस्टर लॉरेन्सिया BS por आयतारा दीस तिणें 96th बर्थडे सेलेब्रेट केल्लो. तिका हॅप्पी बर्थडे आमी म्हणटा. विलियम ग्रेसी डिसोजा गुरपूर, सिरिल पेरीस आनी कुटाम नित्यादार वाडो, प्रणय डिसोजा मंगळूर. समेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी हांगासर अडेज वरां करचेल्यान कशें जेजू मार्ता आनी मरियेच्या घरांत करसेतालो गे त्याच प्रमाणे करचेल्यान जेजूक थंयसर जेवाणी बरें मेळटालें. मार्ता रांदून वाडटाली, मरी बरें करून आयकताली. आनी हांगासर आयलेले आमकां आमी बरें करून तुज्या लागीं उलयल्या, तुजें उतरां आयकल्या. आनी आतां आमकां दनपारांचो वेळ जाल्ल्या निमती बरें जेवणी आसा केलां. आनी अशें आसा केल्ले ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. कोणें तें रांदलां, कोण तें जेवतात आनी कोणें तें वदाक सून दिलां. रोनाल्ड पिंटो तकली पंदा घालून आसा. तांकां तांच्या खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागता. आनी सोम्या जेजूची दराळ आशिर्वादां आमचेर समेस्तांचेर पडोवन दीत. हें जेवण जेवन आमी बरीं कामां करूंक उत्तेजीत जावन दीत म्हणून आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर समेस्तांचेर आनी हांगा आसलेल्या जेवणा कणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Boksanyaso shanti so dutamso Magevo zuam paudusro Deivika kulti so bhaktuto Magevo zuam paudamso Boksanyaso shanti so dutamso Magevo
सुवाम पाव दुसरो दैविक आकुलतीचो भक्त तो भाग्यवान सुवाम पावल आमचो नमान नमान तुका नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान तुका नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा राजस्थान मोक्षेवा तुझो परझळ पाटलावदा क्रिस्ताचो तूं बळबोन ओवी सभेचो रायकुवर भाग्यवान सुवाम पाव दुसरो राजस्थान मोक्षेवा तुझो परझळ पाटलावदा क्रिस्ताचो तूं बळबोन Povi sabeso rai kubar Bhagyewan suwam paul dusro Naman tuka Naman tuka Daivik bhakta amcha santa Shanti chakuvara मुघाल पुत्रा सोवे ओंकार मर्या आशीर्वादी वामका भगवान जुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसून विनंती कर भगवान तू स्वच्छ करवे द्वारा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे